आमच्या नाशवाला आमच्या प्ले ग्राउंड हो आमचो नातनयचो मेन एकूच प्ले ग्राउंड हा आनी ह्या ग्राउंडार आमी एकठांय जाल्या कित्याक ही पळय घटना पळय कितें घडटात ते आयज तुमच्या मुखार कितें हाडपाक आमी 1901 ते 2 वर्सां जालीं म्हापसा PI पुलीस सुप्रिटेंडंटाक पासून आमी लेटर तुका दिल्लें आहा की हांगासर तुका वायट आजनेरी तुका कितें घडटात म्हणून पूण एकूय दीस कोण डिपार्टमेंटाचे तुका म्हापशांतल्यान इन्क्वायरी येवंक ना बाबा इवन आमी तांकां म्हणलें कोण ते रातचे बसतात हांगा आनी पंचायतीच्या सकयल येता रोडाक वॉशिंग सेंटराच्या ते दोनूय स्पॉट तुमी या बंद करचे म्हणून पूण हें जायत ना पूण शेकिमेंत इल्लें वाडोवन हें चड वता आयतारचे भुरगे येतात खेळतात ते खेळल्या म्हणून आमकां तुका हे प्रॉब्लम कांय ना भायल्या भुरग्यांक हाडटात तुका चॅलेंजी मारतात तुका कितें बॅटींग करतात पूण अश्यो ह्या हाचेर तुका जेवण हाडटात तुका बास्केटी आनी वयल्यान तुका हाच्यो बियरीच्यो बाटल्यो तुका आयज ह्या रोडार तुका फोडलेल्यो आहात तुमकां पळोवपाक मेळटलें ज्यो ह्यो आयज बाटल्यो कण्ण्याचे कण्णे बियरी घेवन जे कोण येतात भुरगे स्वता आमी बसून वायन स्टोरान लागसून पळयल्ले आसा अशें की आमी थंय आसता म्हणून तशें न्हू की आमी पळयल्लें आसा की खंय तरी वायन स्टोरां ही जी पळय नॅशनला ज्युरिडिक्शन वाठारान हांव नॅशनलचेच उलयतां जी वायन स्टोरां आयज आमीच तांकां NOC दिल्या सरकारान तांकां लायसनां दिल्लीं आसा जितली नॅशनला वायन स्टोर आसा म्हाका दिसता एक 6-7 कितें तरी वायन स्टोरां आसा हेज्या पयलीं आमी हालींच रिसेंटली आमी एक निर्णय घेतलेलो आसा पंचायत फोर्टनायटली मिटिंगेक बॉडीन आनी तशेंच ग्राम सभेन की हेज्या फुडें नॅशनला ज्युरिडिक्शनान वायन स्टोरां बार रेस्टॉरंटां ही चड जाल्लीं आसा हेज्या फुडें आमी दिवचे ना हो आमचो ऑलरेडी ठराव जाल्लो आसा पूण तितून आतां मुद्दम करून एक बॉडीन आमी आनी एक निर्णय घेवपाचो ठरयल्लो आसा अजून घेवंक ना तो आनी आमकां घेवंक दिवंक फावना जे वायन स्टोरां आसा पळय हेंच्यांनी होलसेल विकूंक जाय ही वायन स्टोरां खंय तरी पळयता आमी आतां 2 वर्सां जालीं हांकां आमी सांगूनय पयल्लें आसा वर्बल की खंय तरी काडटा कण्णे हे आतांचे ल्हान भुरग्यांक कण्णे दितात रायतारचे बसून ते अशे पिवन अश्यो मस्त्यो जातात खुबशे भुरगे जे आयतारचे खेळोंक येतात ते सांजचे इवनिंग जाले कोणी मागीर ते बाटल्यो घेतात आनी बसतात हांगा हांव म्हणटा तुमी बसपाक हरकत ना पण तुमी अशी ही पळय अन्नाधुनी केल्या पळय हांगा ही एक सारकी निर्दयशी गोश्ट म्हाका हेजेन दुसरें म्हणपाचें आहा कितें सांजचे थोडेशे एक 4-5 गाडयो येतात रातच्यो 4 व्हिलर त्यो डेली हांगार आसतात ते आमकां भंय दिसता कितें तेंचेर वचपाक कितें तेंचेर कितें हत्यार बित्यार आसूंक जाय फाल्यां आमकां अटॅक करूंक जाय ते सुद्दां हांगा रातचे येवन बसतात आनी भरपूर पियातात अशी सुद्दां घटना घडटा दिसता म्हाका एक नेबरान फोन केल्लो हे मेंबर म्हणून हांगर कोण तरी बोबाळ करता म्हणून हांव रातचे रावती पळय जाल्यार हांगा 4-5 गाडयो आसल्यो हांवें टर्न मारल्यान परत तांकां फोन मारलो मागीर ते सुद्दां येवन गेल्ले आउटपोस्टा वयले खूब फावटी म्हाका दिसता फाटल्या 10 वर्सांक आमी पुलिशें कडेन उलो मारीत आहा की हेचेर खंय तरी सर्वेलन्स जावंक जाय पेट्रोलियम जावंक जाय हें बरोबर जायना आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे हांव आतांचें उलयना पूण आमचे हेच्या पयलीं सुद्दां 5-10 वर्सां पयलीं सुद्दां अश्यो आमी खुबशे इन्सिडंट्स पुलीस स्टेशना पर्यंत पावयल्यो पण नोविंगली अननोविंगली ते कल्प्रिटाक कळटा की कोणी कंप्लेन दिल्या हें घडोवंक जायना हेचेर पुलिसांनी मातसो कितें तरी स्ट्रॉंग डिसिजन घेवंक जाय तेका लागून आमकांय भंय दिसता कित्याक हांवें जर फाल्यां पुलिशेक सांगलें बाबा अमूक मनशान थंयसर बाटल्यो फोडल्या स्वता पुलिसाचे थोडे कांय मनीस हांव सगळ्यांक ब्लेम करिना पूण थोडेशे आसा जे सरळ तांकां सांगता की बाबा आना रे तुजी कंप्लेन अमक्यान दिल्या दीस शूड नॉट हॅपन कित्याक आमी पुलिसांचेर विश्वास दवरता पुलीस ही जबाबदारीचे मनीस आसता तेंच्यांनी आमचेर इतलो विश्वास कित्याक आमी सोशल वर्क करपी मनीस आमी झगडी करपी न्ही आमी कितें तरी बरें करूंक सोदता खुबश्यो गाडयो अश्यो वायट रस्त्यार उबे आसता कोण कोणाक घेवन उबी आसता फाल्यां रेप मर्डर जावंक शकता नाचण्यान जालें हेच्या पयलीं आनी हे जर जावंक जायना जाल्यार पुलिशेन खंय तरी स्ट्रिक्ट डिसिजन घेवंक जाय